नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। फर्मागुडीच्या आयआयटी कॉम्प्लेक्सात बॉम्ब दवरिल्ल्याचे पुलिसांक पत्र। पुलिशेन खाली केलो कॉम्प्लेक्स। दोनाक परीक्षा, विद्यार्थी चिंतेत। कॅश फॉर जॉब प्रकरणाचे चौकशे खातीर सोमार मेरेन एसआयटी स्थापन केली ना जाल्यार करतले खर आंदोलन। काँग्रेसीचो भाजपा सरकाराक अल्टिमेटम। राजीनाम्याच्या मुद्द्याचेर सभापती रमेश तवडकारा वांगडा फोनाचेर जाला उलोवप। गोंयांत आयले उपरांत मेळून करतलो चर्चा, सांगता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे। 30 कुसगांवां बापायचो खून करून पुतान केली आत्महत्या। बुधवार सांजेची घडणूक। पुलिशेन केलो पंचनामो, फुडलो तपास सुरू। कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची सरकारान करची न्यायालयीन चौकशी। काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आनी पर्वरी वेलफेअर फाउंडेशनाची मागणी। बनावट शिक्षणीक प्रमाणपत्रां दिवपी रॅकेटाचेर गुन्यांव फाटेची कारवाय। 5 जाणांक केली अटक। मुखेल आरोपीचो सोद आसा सुरू। आता पळयात खबरो विस्तारान। एसटी समाजाच्या 2 दिग्गज नेत्यां मदले कोफुसांव आता जग जाहीर जाला। मंत्री गोविंद गावडेन केल्ले टिके उपरांत सभापती रमेश तवडकारान राजीनाम्याची शिटकावणी दिली। हे विशीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे विचारल्यार तो सांगता ह्या मुद्द्याचेर बेगीनूच सभापती तवडकारा वांगडा उलयतलो खंय। हालींच जाल्ल्या उटाच्या द्विदशकपूर्ती सुवाळ्यात मंत्री गोविंद गावडे नाव घेनासतना सभापती रमेश तवडकाराचेर टिका केल्ली। हे टिकेक जाप दितना सभापती रमेश तवडकारान राजीनाम्याची शिटकावणी दिल्ली। सरकार आणि पक्ष अशा प्रवृत्तींक खपोवन घेत आसत जाल्यार मान आनी सन्माना खातीर आपूण सभापती पदय सोडपाक तयार आशिल्ल्याचो इशारो तवडकारान दिल्लो। हे विशीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेक विचारल्यार तो सांगता सभापती वांगडा फोनाचेर उलोवप जाला। सद्याक आपूण प्रचाराच्या कामात आसा। गोंयांत आयले उपरांत ताका मेळून ह्या मुद्द्याचेर चर्चा करतलो खंय। सर, तुमची तवडकर सरा वांगडा म्हणजे जेन्ना सरान स्टेटमेंट केले की आपूण राजीनामा दितलो तेन्ना सर तुमच्या वांगडा तांची मिटींग जाली। तर कितें मिटींगेन जाली आनी कितें सांगतले ताचे बद्दल? आमची मिटींग जावना हांव महाराष्ट्र इलेक्शन आसा हांव तांचे कडेन फोनार उलयलो। ओके। आनी तांकां सांगलें हांवें की कितें आसा तें आमी बसून उलोवया म्हणून। आनी त्या प्रमाणे हांवें ताका सांगलें की हांव 18 तारीख पर्यंत हांगा प्रचार आसा, 19-20 केन्ना तरी बसुया आनी आमी उलोवया। मुख्यमंत्री कडेनूय उलयलो, मुख्यमंत्री मागीर तांचे कडेन फोनाचेर उलयले, कळ्ळें तुका न्ही। त्यामुळे हांव तांकां वैयक्तीक भेट जावना, फोनार उलयलो। आनी त्यामुळे ह्या आठवड्यात आमी बसतले 18 तारखेनंतर। म्हणजे ह्या आठवड्यात सर तुमची मिटींग जातली? हय बस घेतली। ओके। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। 30 कुसगांवां ताकवाडो वाठारांत चल्यान बापायचो खून करून आपूण स्वताय आत्महत्या केल्ल्याचें कळटा। फोंडे पुलीस घडणूक थळार पावल्यात। फुडलो तपास सुरू आसा। कुसगांव सिद्धेश्वर नगर टाकेवाडा हांगा आज बापूय आनी पूत यांची दोगांचे मदीं कितें तरी जालें खबर ना काय, पूण बापायची मर्डर जाल्ली आसा आनी पूत जो आसा तो प्रमोद हेणी गळफास लावन आत्महत्या केल्ली आसली। जेन्ना ही गजाल त्या घरान फक्त दोगांच रावताले आनी चली लग्न करून दिल्ली। जेन्ना ही गजाल चली आयली ते घराक तेन्ना ही गजाल उगडकीस आयली। जे बापायचें नांव आसा ते बलिराम, तो उसगांव गुरदास प्रभू जो आसा तेंगेर कामां आशिल्लो अशी म्हणून गांवच्या लोकांनी म्हायती दिली। लोडर म्हणून कामां आशिल्लो आनी चलो खंय आसा खबर ना। पूण जेन्ना ही घटना घडली आनी पुलिसींक जेन्ना फोंडा पुलिसींक हेची म्हायती मेळ्ळी तेन्ना फोंडा पुलीस घटनास्थळी गेले जाल्यार गजाल खरीच गजाल घडलेली आसलेली की बापूय मेल्लो अवस्थेंत जाल्यार तो गळफास लायल्लो अवस्थेंत आसलेलो। सद्याक हांगा फॉरेन्सीक टीम जी आहा ती पावल्ली आसा आनी अजून मेरेन तरी तेंची बॉडी थंयच आसा आनी इन्व्हेस्टिगेट चालू आसा। जेन्ना ही बॉडी इन्व्हेस्टिगेट जातकीर ती बॉडी हांगा मडगांव हॉस्पिसियोन पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडटले अशें म्हणून सांगलेलें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर उसगांवच्यान एकनाथ केळेकर। आमदार मंत्री आणि मुख्यमंत्री निवळ आसत जाल्यार तांणी कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची न्यायालयीन चौकशी करची अशी मागणी आता नेट धरपाक लागल्या। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आणि पर्वरी वेलफेअर फाउंडेशनानूय न्यायालयीन चौकशीची मागणी केल्या। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात आता नवी नावां फुडें येवपाक लागल्या।
याच प्रकरणात मंगळारा अटक केलेली श्रुती प्रभुगावकर ही भाजपाची आदली पदाधिकारी आशिल्ल्याचे कळटकीर विरोधकांनी भाजपाचेर फोग काडिल्लो. दुसरे वटेन भाजपान पत्रकार परिशद घेत श्रुतीचो भाजपाकडे संबंध नाशिल्ल्याचे स्पष्टीकरण दिले. पूण आयज आम आदमी पार्टीन राज्यपाल श्रीधरन पिल्लयाची भेट घेवन ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करपाची मागणी केली. सरकारातले लोकूच भारतीय जनता पार्टीचे ऑफिस बेररूय हातूंत भितर इन्वॉल्ड आसा म्हणून. आज जेन्ना ऑफिस बेररांची नांवां येता, आज जेन्ना ऑफिस बेरर अरेस्ट जाता, तेन्ना भारतीय जनता पार्टी बॅकडेटेड रेजिग्नेशनां सांगता आनी सांगता नाही ते पार्टी सोडली. ते श्रुती म्हणटा ताणें म्हणटा ते म्हयनेभर पार्टी सोडिल्ली. केक खावयला भारतीय जनता पार्टीच्या मंत्र्यांनी, भारतीय जनता पार्टीच्या लिडर्सांनी ताजो केक कापला, खावयला, खाला आनी आतां म्हणटा ती आमची कोणूच न्ही. भारतीय जनता पार्टीचे आनी जे मडगांवचे जे अरेस्ट जाले ते म्हणटा ताका आमी काडलो म्हणून, एक्शन घेतली म्हणून. आतां नवीं नांवां भितर सरल्या, भायर सरता, ऑडियो भायर सरल्या, खूब कितें कितें आसा जे पॉयंट आउट करता की भारतीय जनता पार्टीचे लोक हातूंत भितर इन्वॉल्ड आसा म्हणून. बीजेपी सरकाराचो एक स्लोगन आसा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. पण आयज परिस्थिती गोंयांत कितें जाल्या, तुम भी खाओ हम भी खाएंगे मजा करेंगे. हे ब्रोकराचें सरकार, ह्या चीफ ब्रोकराक चीफ मिनिस्टर म्हणून रावपाक कसलोच नैतीक अधिकार उरूंक ना. फुडें नारी शक्तीक जे फुडें प्रमोट करता ते नारी शक्तीच्या फाटल्यान कोण तरी व्हडली नारी आसा म्हणून हें सगळें घडटा. ते म्हणटा की ते आमचे मेंबरूच न्ही. आता फोटो ताजी केक कातरता कोण? कॅबिनेट मिनिस्टर. ताजे फोटो आहा तुमचे सगळे आयले, सगळ्यांक खबर आहा तुमचे ते मेंबर म्हणून. तो आमचा आमचे ते मेंबरूच एक म्हयनो पयलीं सोडून गेले म्हणून, और कितें रिजायन जालें वॉटेवर. आता 4-5 लाख तुम्ही जी मेंबरशीप केल्या बीजेपीन म्हणून सांगता, तातूंत ते मेंबर आसा काय ना, हाजेर क्लॅरिटी दिया. आणि तो एकटेच न्हय, तो विकी मांद्रेकार म्हणून वास्कोचो धरला तोय तुमचो कार्यकर्ता. आनी कोण कुर्तरीचे आहा, आनी कोण नुवेचे आसा, खूब जाण आहा. आनी कानार पडला मिनिस्टरचो एक पर्सनल स्टाफ आसा, ताजे बॅक डेटेड रेजिग्नेशन घेतला. नोकर भरती आयोगावरवीं सरकारी नोकऱ्यो दितले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले. पूण मडगांव नोकर भरती आयोगाक कुशीक दवरून पालिकेत नोकर भरती केल्या. हाचेर मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवचें म्हूण प्रभव नायकान मागणी केल्या. आनी तांच्यांनी सांगिल्लें की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इज द ओनली ऑप्शन जॉब रिक्रुटमेंटा खातीर टू मेंटेन ट्रान्सपरन्सी आनी हे स्कॅम जावचे न्ही. सीएमानी हालींच सांगिल्लें की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनांतल्यानूच सगळे जॉब रिक्रुटमेंट जावपाक जाय जे गव्हर्मेंटाचे आसा ते, टू प्रिव्हेंट जॉब स्कॅम्स आनी टू गेट ट्रान्सपरन्सी आनी जॉब्स मेरिटाचेर मेळचे म्हणून सगळे, आनी कोणा कडेन इनजस्टीस जावची न्ही. पुणून आनी तांच्यांनी हेंय सांगिल्लें की जे जॉब्स आसा ते पयशे दिवन मेळना म्हणून गोंयांत, पयशे दिले म्हणून मेळपाना म्हणून. सो म्हाका तांकां नरेंद्र सावयकराक आनी सीएमाक विचारपाक जाय, तांचो मडगांव जे रिक्रुटमेंट सद्या चालू आसा, जे जॉब्स वेकन्सीज आयल्या म्युन्सिपाल्टीन 13 वेकन्सीज आयल्या, तातूंतले 11 LDCचे पोस्ट आसा. ताजेर तांच्यांनी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक सायडलायन करून पळय जो डायरेक्ट एडवर्टायज करून रिक्रुटमेंट प्रोसिजर केला, ताजेर तांचो कितें स्टँड आसा हें म्हाका पयलीं तांचे कडल्यान जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. नोकरी बांदगडीच्या प्रकरणाचो आवाठ वाडत आसा. नोकरी प्लॉट दिवपाच्या नांवान नेवरा पिलारच्या एका बायलेची 5.50 लाखांची फटवणूक केल्ल्या प्रकरणात मंगळारा भाटलेच्या एका नागरिकाक पणजे पोलिसांनी अटक केली. पळयात नेमके कितें प्रकरण तें. गोवा हाऊसिंग बोर्डाचो अधिकृत अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून गृहमंडळाचो प्लॉट तशेंच लेखा खात्यान सरकारी नोकरी दिवपाचे हायज दाखोवन नेवरा पिलारच्या एका बायलेची 5.50 लाखांची फटवणूक केल्ल्या प्रकरणात भाटले पणजेच्या मोहम्मद सादिक शेख हाका पणजे पोलिसांनी फटवणुकीच्या गुन्यांवाखाला अटक केल्या. विशेष म्हणल्यार दुबावितान फिर्यादीक खंय बोगस प्लॉट वाटपाची पावती आनी नोकरेचे नेमणूक पत्र लेगीत दिले. हे नोकरे खातीर फिर्यादी कडल्यान 2.20 लाख रुपया रक्कम घेतली. उपरांत दुबावितान दिल्ले भूखंड वाटप पत्र आणि नोकरेचे नेमणूक पत्र बोगस आशिल्ल्याचे कळ्ळे. दुबावितान तिची वट्ट 5,50,000ची फटवणूक केली. ही फटवणुकीची घडणूक जुलै 2021 ताळगांवां घडली. या प्रकरणात फिर्यादी नसरीन बानू मजरली हाणे पणजे पुलिशेन मंगळारा कागाळ दाखल केल्या. या प्रकरणात पणजे पुलिसांनी दुबाविता आड गुन्यांव नोंद करून ताका अटक केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणातली दुबावित आरोपी पूजा नायकाक 14 दिसांच्या न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. पूजा नायकाक जिल्लो सत्र न्यायालयात बुधवारा हजर केल्ली. सरकारी नोकरी दिवपाचो हायस दाखोवन जायत्या जाणांची फसवणूक केल्ल्या प्रकरणात पूजा नायक दुबावित आरोपी आसा.
तशेंच श्रीधर सतरकराक आत्महत्या करपाक प्रवृत्त केल्ल्याचोय तिचेर आरोप आसा. सध्या कॅश फॉर जॉब प्रकरण हे मोठ्या प्रमाणात गाजत आसा आनी ह्या खातीर पुजा नायकाक कॅश फॉर जॉब प्रकरणांत म्हाड्डोळ पुलिसांनी पयलीं अटक केल्ली आनी तेच नंतर ताका कांय दीस ताका रिमांडाचेर म्हाड्डोळ पुलिसान धरून चवकशी करून तदनंतर ताका बिजोली पुलिसांनी अटक केली. परत जेन्ना श्रीधर सातरकर हेजे बायलेन जेन्ना आपली घोवाक तेणी हांगा प्रवृत्त केला आत्महत्या करपा खातीर म्हणून जेन्ना सांगलें आनी तेणी तेजी कंप्लेन हांगा म्हाड्डोळ पुलिसान घातलेली त्यानुसार ताका पुजा नायकाक परत अरेस्ट जाल्ली आनी ती सद्याक म्हाड्डोळ पुलिसान कैदीन आहलेली. आज जेन्ना तिका न्यायालयान हजर केल्ली आसा ताका न्यायालयान ताका 14 दिसांची जीसी मारलेली आसा आनी हेजी इन्व्हेस्टिगेट जे मुखाल्ले जे आसा ते पुलीस करता. गोमंतक टीव्ही खातीर मांडोळच्यान एकनाथ खेडेकर. फसवणूक प्रकरणात सध्या पुलीस कस्टडीची हवा खावपी प्रिया यादव हिचे आड फसवणुकीचो तिसरो गुन्यांव नोंद जाला. दिवचलच्या शांता कॉलनीत रावपी अशोक पाणीग्रही हांणी दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्या. चल्याक रेल्वेत नोकरी दिता म्हणून सांगून यादवान अशोक पाणीग्रहीक 18 लाख रुपयांची तोपी घाल्या. दिवचलच्या कितल्याशाच लोकांक तिणें तोपी घाल्ल्यान दिवचले सध्या खवदळ पडला. फसवणूक प्रकरणात सध्या पोलीस कस्टडीची हवा खावपी प्रिया यादव हिची एक भानगड फुडें येवपाक लागल्या. फसवणूक प्रकरणात दिवचल पुलिशेन अटक केल्ल्या प्रिया यादव हिचे आड आता आनीक एक म्हळ्यार फसवणुकीचो तिसरो गुन्यांव नोंद जाला. चल्याक रेल्वेत नोकरी दिवपाच्या हायेस दाखोवन तशेंच महाराष्ट्रात जमीन खरेदी आनी दुकानां विकपाचें कारण फुडें करून प्रिया यादव हिणे तब्बल 18 लाख रुपयांची तोपी घातल्या अशी कागाळ दिवचलच्या शांता कॉलनीत रावपी अशोक सोमनाथ पाणीग्रही हांणी दिवचल पुलिशेंत केल्या. ताचे भायर वैजकी उपचाराचें कारण फुडें करून प्रिया यादव हिणे भांगर उखल्ला अशें अशोक पाणीग्रही हांणी कागाळेंत म्हणला. फाटल्या 2017 ते 2023 ह्या 6 वर्सांच्या कार्यकाळात फसवणुकीचो हो प्रकार घडिल्ल्याचें कळटा. हे कागाळीची दखल घेवन दिवचल पुलिशेन प्रिया यादव हिचे आड IPCच्या 420 कलमा खाला गुन्यांव नोंद केला. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक जिवबा दळवी आनी पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस उपनिरीक्षक सोनाली हरमलकर ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करता. मजगती दिवचलच्या 4 भयणींची फसवणूक केल्ल्या प्रकरणात प्रिया यादव हिका 3 दिसांच्या पुलीस कस्टडीचो रिमांड दिला. ताचे पयलीं फाटल्या 3 नोव्हेंबर ह्या दिसा प्रिया यादव हिका कोल्हापूर वाठारांत अटक केले उपरांत लक्ष्मी दलवाई फसवणूक प्रकरणात दिवचलच्या न्यायालयांत तिका उबी केली तेन्ना न्यायालयान तिका 7 दिसांच्या पुलीस कस्टडीचो रिमांड दिल्लो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण प्रिया यादव हिने आनीकय कांय जाणांक तोपी घातिल्ल्याचें कळटा. तिच्या आड आनीकूय गुन्यांव नोंद जावपाची शक्यताय आसा. तशी माहिती पुलीस खात्याच्या खास सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. आतां पळोवचें पडटलें प्रिया यादव हिच्या आड आनी कितले आनी कशा पद्दतीचे गुन्यांव नोंद जाता ते. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बनावट शिक्षणीक प्रमाणपत्रां दिवन तरणाट्याकडल्यान लाखांनी रुपया घेवपी रॅकेट गुन्यांव फाट्यान उक्ताडार हाडले. ह्या टोळयेंतल्या 5 जाणांक पुलिसांनी अटक केल्या. बनावट प्रमाणपत्रांचो वापर करून सरकारी नोकरी मेळिल्ल्या व्यक्तींचोय आस्पाव आसा. वायलेट खांडेपाल ऑफ ग्रेस एज्युकेशन ह्या बनावट संस्थे वतीन ही बनावट प्रमाणपत्रां दिताले. ही संस्था चलोवपी व्यक्तींचो पुलीस सोद घेतात. ह्या बनावट शिक्षणीक प्रमाणपत्रा वरवीं जायत्या जाणांनी सरकारी तशेंच खाजगी आस्थापनांनी नोकरी मेळिल्ल्याचो प्रकार हे टोळये कडल्यान उक्ताडार आयला. अटक केल्ल्या दुबावितांत बिंदी रामकृष्ण परब, भावेश बाळकृष्ण हळदणकार, नीरज गावडे, विष्णुदास भोमकार आनी यशवंत खोलकार हांचो आस्पाव आसा. दुबावीत शिक्षणीक वर्सा खातीर 10वी ते 12वीच्या बनावट प्रमाणपत्रा खातीर
25 ते 35 हजार रुपया आणि पदवी अभ्यासक्रम प्रमाणपत्रा खातीर 55,000 ते 1.35 लाख रुपया शुल्क घेताले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फर्मागुडीच्या IIT कॉम्प्लेक्सात बॉम्ब दवरिल्ल्याच्या पत्राक लागून फोंड्या बोवाळ पडला. हे पत्र मेळटकीर पुलिशेन IIT कॉम्प्लेक्सात वचून कॅम्पस खाली केलो. बॉम्ब सोद पथकूय घडणूक थळार पावला. बॉम्ब सोद पथक बॉम्बाचो सोद घेतात. आता हे कितले खरें ते थोड्या वेळा भितरूच कळटलें. पूण दनपारां 2 सुमार परीक्षा आशिल्ल्यान विद्यार्थ्यां मदीं मात चिंतेचें वातावरण आसा. फोंडा पोलीस स्थानकाचेर एक निनावी पत्र आयलें की IIT इमारती जी आसा तितून आमी बॉम्ब दवरिल्लो आसा. पूण आतां खंयची इमारत ती कळना. क्लासरूम आसा जेंट्साची 3 आनी एक गर्ल्साची आसा. पुराय हे क्लासरूम बाकीचे आसा, लॅबोरेटरी तेंगे सगळी हे आसा. पूण खंय दवरले काय कळना. सद्याक श्वान पथक हांगा पावल्ले आसा आनी जे बॉम्ब शोधक जे पथक आसा तेवूय हांगा पावल्ले आसा. आनी सद्याक आतां क्लासीनी सगळ्या रुमांनी बॉम्ब सोदपा खातीर ते गेल्लेले आसा. आतां हांगा DYSP आमचो शिवराम वांयगणकर तोय हांगा पावलो आसा आनी मोठ्या प्रमाणान हांगा पुलीस फस्ट तैनात केल्ले आसा. फायर ब्रिगेड आसा, बाकी सगळी ज्यो संबंधीत कितें लागता शोध पथकां ते सगळे हांगा हजर आसा. महाराष्ट्रात जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट जाल्ली आसा. गोंय आनी महाराष्ट्राक जोडपी सीमेवयल्या दोडामार्ग तपासणी नाक्याचेर पुलीस गस्त वाडोवन सुरक्षा वेवस्था सामकी कडक केल्या. पुलीस रात दीस वाहनांची तपासणी करतात. महाराष्ट्रात जावपी विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर सध्या सुरक्षा यंत्रणा सामकी अलर्ट जाल्ली आसा. महाराष्ट्र आनी गोंयाक जोडपी सीमेचेर दोडामार्ग वाठारात सुरक्षा वेवस्था सामकी कडक केल्ली आसा. दोडामार्ग वाठारात पुलीस, एक्सायज आनी RTOचे तपासणी नाके आसात. तिनूय नाक्यांचेर सुरक्षा यंत्रणा सामकी कडक केल्ली आसा. पुलीस गस्तय वाडयल्ली आसा. 8 दिसां पयलीं म्हळ्यार फाटल्या शुक्रारा दोडामार्ग वाठारात एका कॅनलात दडोवन दवरिल्ल्यो 46 सोऱ्याच्यो बाटल्यो पुलिसेक धरपाक येस आयिल्ले. ताचे उपरांत पुलीस यंत्रणा सामकी अलर्ट जाल्ली आसा. तपासणी नाक्याचेर दर एका वाहनाची कडकपणान तपासणी करतात. ह्या तपासणी नाक्याचेर पुलीस गस्तय वाडयल्ली आसा. रात दीस पुलिसांची गस्त चालू आसा. 20 नोव्हेंबराक महाराष्ट्रात विधानसभा वेंचणुके खातीर मतदान जातलें. ताका लागून गोंयांतल्यान महाराष्ट्रात सोऱ्याची तस्करी जावंक शकता असो एक अदमास आसा. ते खातीर दोडामार्ग तपासणी नाक्यांचेर सुरक्षा वेवस्था सामकी कडक केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दोडामार्ग चेकपोस्टा वयल्यान हांव रिपोर्टर परब सावय. दक्षिण गोंयांत सनबर्न महोत्सवाक खर विरोध जाल्या उपरांत आता आयोजकांच्यो नदरो उत्तर गोंया कडेन लागून आसात. बुक माय शो वेबसायटीचेर जाल्यार सुवात जाहीर करून मोठी जायरातय सुरू आसा. दुसरे वटेन धारगळे सनबर्न नाका म्हणून आमदारा सयत पेडणेचे लोक चाळवल्यात. सनबर्न दुसरे कडेन मरूं ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. ह्यान आदी सनबर्न आयोजकांनी हो महोत्सव दक्षिण गोंयांत आयोजीत करपाचे थारायले. मात दक्षिणेच्या लोकांनी तशेंच सगळ्या आमदारांनी आनी मंत्र्यांनी सनबर्नाक खर विरोध केल्लो. ह्या विरोधाक लागून दक्षिणेत सनबर्न आयोजीत करचे बदला तो उत्तर गोंयांत करपाचे आयोजकांचो प्लॅन आसतलो. धारगळे सनबर्न जावपाची शक्यताय आसा. बुक माय शो वेबसायटीचेर ही सुवातूय दाखयल्या. ह्या प्रकाराक लागून आता पेडण्या बोवाळ पडला. आमदारा सयत थळाव्या लोकांनी धारगळे जावपी सनबर्नाक खर विरोध केला. सनबर्न महोत्सव धारगळे जाल्लो आमकां नाका. तेन्ना महोत्सवाची सुवात बदला नाजाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हूण आमदार प्रवीण आर्लेकरान शिटकावणी दिल्या. जे पळय आयज सनबर्न रातीच तेंच्यांनी डिक्लेअर केला जाल्यार म्हाका तेजी कांय खबरूच नासली कितें हो सनबर्न हांगा धारगळे जाता. तेका लागून हांव सांगूंक सोदतां जे पळय हो सनबर्न आसा तेका सनबर्नाक म्हजो सारको ठामपणे विरुद्ध आसा आनी हांव हे सनबर्ना वांगडा ना. जे पळय आयज तेंच्यांनी सनबर्न आमच्या धारगळेन जे आमच्या पेडण्यान ही संस्कृती आमची पेडण्याची न्हू. जे पळय आयज हे सनबर्न हाडटा ते तेंच्यांनी ते कोस्टल लायनीक हाडचो. जे पळय पयलीं आसलो तो स्टार्ट केल्लो जे आग्नेलाक तो कलांगूट केलो. कलांगूटसून तो अंजुना आतां इतले वर्स जालो. अंजुनासून ते आतां धारगळे हाडटात. कोस्टल लायनीक तेजे अंजुनासून आतां तेंच्यांनी तो मांद्रा करचो. कित्याक हांगासर करचो न्हू. धारगळे हांगासर बीच ना. बीच लायनींग तेंच्यांनी करचे. एक चान्स दिवचो मांद्र्यांकूय दिवचो. मांद्र्यांक हयसर करून घेवचो तो.
म्हाका दिसता हे जे पळय आयज हांगासर धारगळे करता तेजेर म्हाजो सारको थंबपणे विरुद्ध आसा आनी हांव धारगळेन ते करूंक दिवचो ना, कित्याक जे पळय आयज तेंच्यांनी डिसिजन घेतलेलें आसा हे डिसिजन घेतलेलें त्या डिसिजनाक म्हाका कांय खबर ना आनी आयज तेंच्यांनी डायरेक्ट डिक्लेअर केल्लें आसा की ते सानबंद आनी धारगळी जाता आनी टिकेटी ते स्टार्ट करतले म्हणून. जेन्ना पळय सानबंद तेंच्यांनी आयज बंद करिना जाल्यार हांव सगळे आख्खे पेडणेकार आमच्या लोकां वांगडा आसतलो आनी लोकां वांगडा हांव रस्त्यार येवन हो सानबंद बंद करून दाखयतलो. पळय म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाका दिसना सनबर्न ह्यो जावं शकता असो. कित्याक 2 रिजन्स आसा. एक तर इतली व्हडली जागा थंयसर अवेलेबल ना. दुसरें म्हणल्यार आमचे लोक आहात ते आमची संस्कृती आनी आमचे कल्चर मेंटेन करतात आनी तुमी हालींच पयले आसतले दिपोत्सव आनी इतले फंक्शन करतात ते आमचे ओल्ड ट्रेडिशन आनी ओल्ड कल्चर आमी फुडें हाडटात. सो ते प्रमाणे आमी आमचें काम करप चालू आहा आनी म्हाका दिसना आनी खंयच्याय भशेन सनबर्न ह्यो मांद्रेन येवं शकना. आतां हांव न्यूजाचेर कळ्ळें म्हाका ट्वीट केला तेन्ना की धारगळी सनबर्न जाता. एक्चुअली म्हाकाच खबर ना कितें सनबर्न येता की ना, कित्याक पयलीं म्हटल्यार ती कॉन्स्टिट्युन्सी आमदार आहा थंयसर तेची जबाबदारी आहा. अशें कितें येता करप ना करप तेचें डिसिजन आहा. तेणी डिसिजन घेवंक जाय. सो हांव पयलीं डायरेक्ट इंटरफियर जावंक शकना. पूण हे पेडणे तालुका तुवें सदांच म्हणलां आपूण पेडणे खातीर आसा म्हणून. आनी सदांच म्हटलां जेन्ना इनजस्टीस रॉंग जाता आनी जेन्ना कोण मूव करना कोण उलयना कोण वगी बसता तेन्ना हांव इंटरफियर जातलो. आतां जर थंयसर कोणूय जर लिडर आनी कोणी हे जर लोकां वांगडा रावतात सपोर्ट करतात डेफिनेटली तो कोण काम करता तें करून दी. हांव इंटरफियर बसतो जावं शकना जो पर्यंत थंयसर लोकांक दिसता की बाबा अरे हांगासर इनजस्टीस आमकां जाय मदत जाय हेल्प जाय डेफिनेटली हांव. आज तुमकां सगळ्यांक कळ्ळें की सनबर्न म्हणटात ते धारगळीन खंय तरी येता बरोबर. आतां आमी एक पंच मेंबर आमकांच खबर ना, पंचायतीक खबर ना, पंच मेंबराक खबर ना, आमच्या ह्या भागाच्या आमदाराकय खबर ना. ह्या जर काय आसा ह्या आतां आमकां पंच मेंबराक आनी आमच्या लोकांक ह्या काळोखान धरून ह्या तुमी करतात ह्या बरोबर न्हू. ह्या जर असले जे आसत आतां जर तुमी ते सनबर्न जर केले जाल्यार आदी पयलीं रस्ते आदी पयलीं सारके ना बरोबर. हयसर ट्रॅफिक वाडटलो ह्या वाडटलो दळीमळी खबरी खूब आसत जातले हयसर बरोबर. सो तेका लागून आमचो धारगळकारांचो लोकांचो म्हणतो तो ताका विरोध आसा. गोंयांत सनबर्न नाका म्हूण 30 पंचायतींनी सनबर्नाच्या विरोधात थाराव घेतला. अशें आसूनय सरकार सनबर्नाक परवानगी दिता. सरकाराक लोकांच्या मतांची कदर ना असो आरोप आपाच्या अमित पालेकरान केलो. जर सरकारान धारगळे सनबर्न महोत्सवाक परवानगी दिवंक ना जाल्यार सुवात निश्चित जावचे पयलीं जायरात करप हो एक गुन्यांव आसा अशें पालेकराचें म्हणणें. पळय हांवें एक तिकेट बूक केल्ली लास्ट टायम कंप्लेनूय केल्ली की आमचे ट्युरिझम मिनिस्टर आसा तांणी एक ते स्टेटमेंट केल्लो की गोंयांत सनबर्न अजून आमी परमिशन दिवंक ना. तेन्ना जर कोण तिकेट विकता आनी तिकेट जर कोण घेता जाल्यार तांणी कंप्लेन करची म्हणून गोवा पंजीम पुलीस स्टेशनार हांवें सनबर्ना अगेन्स्ट कंप्लेन केल्ली की म्हजे कडल्यान तांणी पयशे घेतल्या आनी तिकेटूय अजून धाडूना आनी तिकेट जागोय फायनलायज नासतना एक क्रिमिनल ऑफेन्स रजिस्टर करचें म्हणून. अजून पर्यंत म्हाका पणजी पुलीस स्टेशना कडल्यान किंवा पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान ताचेर इन्क्वायरी करपाक आपोवना जावं कंप्लेंटूय रजिस्टर करूना कांय करूना. आज म्हाका एक मेसेज आयल्या फ्रॉम बुक माय शो हांवें जेन्ना तिकेट बूक केल्ली की द वेन्यू फॉर सनबर्न गोवा 2024 ऑन 28 December 2024 at 2 PM इज धारगली गोवा. म्हणजे गोंयांत इतली स्कॅमां आसतनाय गोंयांत इतली स्कॅमां चलता आसतना सरकार हें कशें चलयता. आज सरकारान धारगळे तांकां परमिशन दिला हाचे बद्दल म्हाका दिसता क्लियर कट सरकारान स्टेटमेंट करचो पडटलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ